आयज तुमचो कितें इशू आसा आनी तुमी कितें बोवाळ जाला तुमचो? आमचो असो इश्यू आसा की जी वेन्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा पळय ती आमचे रेजिडेन्शियल हांकां लागीं आहा, क्लोज बाय आसा आनी तेंच्या मदीं जी कम्युनिदाद लँड आसा आनी ही लँडीन जो तेंचो वेस्ट मटेरियल आसा पळय म्हणल्यार लायक एसीन ते फोम घालता आनी कितें तसले मटेरियल आनी व्हडले व्हडले नॉट यूज मटेरियल हाडून हांगा उडयता, डंप करता आनी अशें हे रातचें प्रकरण चलता आनी रातचो उजो घालता तो दीसभर सुद्दां पेट्टा. आमचो इतलो हें आसा की आमचे लोकलिटीन लोक थोडे बरे नासता, ओल्ड जे एज्ड आसा पळय ती सामकी सारकी नासता आनी तांकां हे स्मोकान आनीक हें जाता, त्रास जाता. सो हे कंटिन्युअस चालूच आसा, जाली आतां 2 वर्सां जाली. हेच्या पयलीं एक कंपनीक आमी अशेंच जे दल्लेले हाडून उडयता आसतना तेंच्यांनी ते एग्री केले आनी आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनार सुद्दां आमी हें दिल्ले एप्लिकेशन आनी तेंच्यांनी हाडून तांकां सॉर्ट केले आनी आमकां कांय खबर सुद्दां ना. सो परत आसलेलो तशें हे 2 वर्सान हो मॅटर परत इश्यू ओपन जाला आनी रातचे जे डंप करता ते कंटिन्युअस दो सुद्दां पडोन हो टायम थंडेचो तरी आसतना स्मोक चालू आसता. हाजे पयलीं तुमी फायर ब्रिगेडूय हाडिल्ली? हय, फायर ब्रिगेड बी हाडलेली आमी तो आखो उजो पालोवपाक. रातभर कंटिन्युअस चलतालो आनी तो सामको चड आसलेलो सामको म्हणजे कंटिन्युअस चालूच उरतालो तो. मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार आता राजेशान जशें एक्सप्लेन केलें, हो कम्युनिदाद लँड, ह्या लँडान इलिगल डंपिंग चलता. म्हाका दिसना कोणी ऑथरायज केला आसतलेशें. सो ही लागींच तेज्या लागींच सारकी रेजिडेन्शियल एरिया आसा. ओके, प्रॉब्लेम कितें आसा, हाडून हांगा डंप करता आनी हे सगळे एक्टिविटीज न्ही रातचे आफ्टर 11:30 टील मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock कोण आसता तेन्ना जाता. सो आय एम शुअर ते ऑब्वियसली कोणी तरी इलिगली करता ते डंपिंग. ओके, सो आमची इतले रिक्वेस्ट आसा ऑथॉरिटीज, सगळे पंचायत ओर हुएवर कोण आसा पळय ह्या एरियाचे ओनर्स, ओके, टू कम आनी मातशें चॅक कर हांगा कितें चल्लां तें. कितलो त्रास जाता तुमकां? त्रास कितलो जाता? खूप त्रास व्हिडिओन पयला आसतले. ओके, डंपिंग अशें आसा, ऑल प्लास्टिक्स आनी कितें मटेरियल्स डंप करतात आनी तांकां उजो घालून कंटिन्यू रातभर जळयता. ओके, सो तो वास येवन आमकां त्रास जाता आनी ते इट इज नॉट लायक मातसो पेट्टलो आनी बंद जातलो. इट इज कंटिन्युअस, इट इज नॉट स्टॉपिंग. 2 वर्सां पयलीं सुद्दां फाटीं आमी फायर ब्रिगेड हाडलो. इट वॉज अनकंट्रोलेबल. इतलो जाल्लो उजो कंट्रोलूच करपाक येनासलो आमचे कडेन. सो फायर ब्रिगेड हाडलो, सगळे आमी लोकल्स आयले हांगा, पयले कितें प्रॉब्लम आसा ते फायर ब्रिगेडान तेन्ना सॉर्ट आउट केलो आनी कंपनी सुद्दां फायंड आउट केली, ट्राय केली फायंड आउट करपाक खंय आसा कितें आसा. पूण आफ्टर 2 years परत आतां सेम इशू, फ्युम्स येता सद्दां रातचे, चडशे आफ्टर 11 o'clock हो जो फ्युम्स स्मेल आसा, फावल स्मेल इतलो जाल्लो आसा, सफोकेशन जाता आमकां रातचे. भुरगे आसा, धाकटे भुरगे, जाणटे लोक आसा, सांगले तशें राजेश व्हेरी डिफिकल्ट जाता आनी आमकां सफोकेशन जाता आनी अशें जाल्लें ना. आमकां कितें मागणें आसा, पंचायतीक सुद्दां रिक्वेस्ट केल्ली आसा आमी, मातशें सोल्युशन इमिजिएट मातसो हेजेर एक्शन घेया. वी डोंट वॉन्ट दिस टू बी अ डंपिंग एरिया जातलो, गार्बेज झोन जातलो आनी इट विल बिकम वर्स्ट. एक्चुअली कम्युनिदाद लँड आनी क्लीन दवरपा जाय. पंचायती कडेन एक्शन इमिजिएटली घे म्हणून ती रिक्वेस्ट आसा. आमी रिक्वेस्ट ऑलरेडी एक्चुअली पंचायत इनवॉल्ड आसा. आमी खूब फाटी तांकां हांगा यो म्हणून सांगलें. प्रॅक्टीस तांकां खबर सुद्दां आसा की हांगा इशू चालू आसा म्हणून, पूण देर हॅज बीन नो प्रॉपर एक्शन. हेल्प काय ना तुमकां? हेल्प सध्या तरी कांयच ना. आनी दीस हॅज बीन ग्रोईंग. आतां पळय आतां खंयच्यान गाडी येता, आमचे कडेन कंट्रोलच जायना. रातची 11-12 आमी कोण नाचता आमकां कोणाक खबर आसा तेन्ना गाडी येता. MLA बी सांगलें कितें? ना, आमी एट द मोमेंट एटलिस्ट तरी पंचायत लेवलीकूच इनवॉल्व करपाक ट्राय केल्लो इमिजिएट एक्शन घेवपा खातीर, पूण आमकां कोणाक सपोर्ट मेळना सध्या पर्यंत तरी. काय एक्शन जावंक ना? कांयच जावना. फुडें तुमचें कितें? वी वॉन्टेड टू बी अ सेफ झोन. आनी कितें आसा, भुरग्यांक जर हेल्थ फाल्यां कितें जालें, सगळे कॅन्सरस मटेरियल्स आसा. एवरीथिंग इज कॅन्सरस. बट एस्बेस्टॉस जळयता कोण आनी सेरामीक कितें जळयता. मोस्टली तुमी फाटल्यान बी फूल एरिया पळयलें जाल्यार फूल सेरामीक वेस्ट आहा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आय डोंट नो इलेक्ट्रिसिटीचे कितें आसा तें खबर ना. फूल इन्सुलेटर आसा, सगळे वॉश बेसिन्स, कमोड्स सगळे डंपिंग जाल्ले आसा हांगा. इतले आमकां हांगा येवन कित्याक डंपिंग करता, कोणी परमिशन दिली तें, अदरवायज दिस विल कंटिन्यू, इट विल बिकम मोर हॅजार्डस. की आमी आतां केसरवाल मालबियो फॅक्टरी कडेन आहा. ओके, आतां सारके हो सिरियस इशू.
कंपनीच्या एरियान वयता वारो, इट इज अ हेल्थ हॅझर्ड. आनी सारखे डेंजरस म्हणटा ते एस्बेस्टोस, बारीक फायन पार्टिकल्स, जो कॅन्सरस, ब्रिदेबल. आनी हो जो कॅन्सरस पार्टिकल हा तो हिंगा डंपूच करपा जायना, जोडोवपाची खबरच सोड तूं. सो आय रिक्वेस्ट द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द कंपनीज वायलेटिंग. थँक्यू. तुमचे कितें फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आसलें? सपोज Yes. बाय चान्स सपोज ते आतां सपोज काय एक्शन जायना, यू हॅव रिटन टू द पंचायत बट देर इज नो एक्शन, what are your plans? The other option would be that we will block the roads and we will see that this thing is done. We will file complaints and the thing is that main thing we will block the roads. That is the main thing. Otherwise, I don't think this issue is going to get solved. सर, तूं एक केळशी पंचायतीचो पास्ट प्रेसिडेंट आनी यू ऑल्सो ZP. आयज हिंगा जायते लोकांक त्रास जाता, तेजेर तूं कितें सांगूंक सोदता सर? लास्ट 2-3 वर्सां पयलीं सेम जो आयज हांगा स्क्रॅप जे कितें हाडून घातला, सेम टायम 2-3 वर्सां पयलीं सेम जाल्ले. आनी तेन्ना आमी फायर ब्रिगेड तिकडून हाडून आमो तो इतलो उजो जातालो तो आमी पालयल्लो. आनी आतां सेम हांगासर कितलो तो डांप केल्लो आसा. म्हाका दिसता हे हुंयच्या टायमार येता, रातच्या टायमार चडशें म्हाका जावपाक शकता, कित्याक हे दिसाचें जावपाक शकना. तेका लागून हांव म्हणटा आमचे जे पंचायत आसा आनी आमचे प्रेझेंट केलोसी कॉमदाद कमिटी आसा, तांणी जाता तितले बेगीन हाचेर उपाव काडपाक जाय. कित्याक हे हो जो उजो घातला ते आमचे रेजिडेंट जे केलोसी जे लोक आसा तांकां भरपूर इफेक्ट जाता. आनी हांव मागता आमचे केलोसी कॉमदाद कमिटी तशेंच केलोसी पंचायत आनी एकठांय येवन आमी सगळे एकठांय येवन हे हाचेर कितेंय उपाव काडपाक जाय. सर, तुम्ही केळशी गांवचे आदले सरपंच आहात आणि आयज त्या गांवच्या लोकांक बरो त्रास जाता, तेजेर तूं कितें सांगूंक सोदता? वॉट डू यू थिंक इज द बेस्ट सोल्युशन फॉर दीस? सिन्स यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ पंचायत अर्लियर, वॉट डू यू थिंक एक्शन कॅन बी टेकन? सांगपा म्हणल्यार जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना आमी फायर ब्रिगेड हाडून सगळें बंद केल्लें. पूण आतां हें चोयल जाल्यार हें आयचें न्हू. म्हाका दिसता एक दोन वर्सां पयलीं आसतलें. ताका लागून हांव कितें म्हणटा, हें जें उजो बाग घालता तो बंद करचो आनी आमची ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेणी हाचेर कितें म्हणून उपाय घेवचो. उरता कितें रे ते? ऐकून मातोडा